50 लाख रुपयांच्या खंडणी प्रकरणात गुन्यांफाट्यान धर्मेश सगलानीक सोमारा सांजे केल्ली अटक. मंगळारा सांजे कोर्टात हजर केल्या उपरांत सगलानीक सशर्त जामीन मंजूर. मंगळारा मंत्रिमंडळात उरिल्ल्या 3 मंत्र्यांक वाटली खातीं. निळकंठाक नुस्तेमारी, फळदेसायाक समाज कल्याण जाल्यार सुदिनाच्या वाट्याक वीज खातें. महामंडळाचें जालें वितरण. गोंय विद्यापीठाचें नॅक मुल्यांकन देंवलें. मानांकन A वयल्यान जालें B++. थळाव्यांक विश्वासांत घेनासतना घरांची पळोवणी करपाक आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांक वास्को खारीवाड्यार थळाव्यांनी घाले धांवडावन. बुधवारा सकाळीं पर्वरे RG हॉस्पिटला मुखार रेंट कारचो लायटीच्या खांब्याक धपको. कारी सयत हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांच्या 2 गाडयांक लुकसाण. अपघातांत राजस्थानांतलें जोडपें किरकोळ जखमी. पवित्र सप्तका खातीर पोरणे गोंयची बॉजीजस चर्च ब्रेस्तारा सकाळीं ते आयतार सकाळीं मेरेन पर्यटन आनी हेर लोकां खातीर बंद. 17 एप्रिलाक धार्मीक विधी जाल्या उपरांत सकाळीं 11:30 सगळ्यां खातीर इगर्ज जातली उक्ती. मंत्रीपदाचो ताबो घेताच मंत्री बाबूश मोन्सेरातान साळगांवां कोयरा प्रकल्पाची केली पळोवणी. सगळ्या मंत्री आमदारांनी साळगांवच्या कोयरा प्रकल्पाक दिवची भेट बाबुशाचें आवाहन. आमदार कामत विजय आनी रेजिनाल्डाक विश्वासात घेवन संसदेचो सोडयतलो प्रश्न बाबुशाचें उतर. फोंडें पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार रितेश रवी नायक हाची बिनविरोध निवड जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदार अर्चना डांगी हिची बिनविरोध निवड. काडली जीब लायली ताळ्याक तातूंतलो हांव न्हय. केन्ना केन्ना फॉवर्ड वता वता मदीं रिफ्लेक्टिंग पॉज घेवप गरजेचें. विजय सरदेसायाचें म्हणणें.